गोवा कॅन आणि बाकीचे जे 12 डिपार्टमेंट जे लोकांचे सेफ्टी खातीर वावरता ह्या डिपार्टमेंटांनी आयज केटीसी बस स्टँडार येवन केटीसी बस स्टँडाचें इन्स्पेक्शन केलो. ह्या इन्स्पेक्शनांनी त्यांनी लोकांच्या सेफ्टी खातीर जितके डेंजरस असे जागे आसा ते सोदून काडल्या. जसे की इलेक्ट्रिसिटीचे जे वायरी लोंबता, गार्बेज प्रॉब्लम, टॉयलेटीचे प्रॉब्लम, जर उजो लागलो जाल्यार फायर ब्रिगेडा भितर येवपाक एंट्री जी आसता ताका सारकी वाट ना, तेजे तेंच्यांनी नोंद करून तेंच्या डिपार्टमेंटाक दिला आनी तेजे बेगीनच्या बेगीन कारवाय करपाक लायिल्ली आसा. ह्या बस स्टँडाचे इन्स्पेक्शन जशे ऑल नॉर्थ गोवा बस स्टँडाचे इन्स्पेक्शन जावचे तेन्ना डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट नीला मोहनान ऑर्डर मिनिट्सान घातले. तेजे उपरांत नवो कलेक्टर येयले उपरांत तेणेन एक्सेप्ट केले हे करपाची गरज आसा. आनी आमी चिंतले की इन्स्पेक्शन करतना फक्त रोड सेफ्टीचो पॉयंट घेवचो न्हू, सगळे डिपार्टमेंटाक आमी इनवायट करचे. तर आज 12 डिपार्टमेंट हांगा आसा. फायर डिपार्टमेंट, सिव्हिल सप्लायज एंड कंज्युमर अफेर्स, लिगल मेट्रोलॉजी, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, आमचे PWD रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, अर्बन हेल्थ सेंटर, आमचे डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्ट, कदंब ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन, ट्रॅफिक पुलीस, पेंजीम पुलीस स्टेशन, म्हणजे टोटल 12. आनी आजचो इन्स्पेक्शन आमी कितें म्हणटा, सगळ्यांनी बराबर काम करून हे बस स्टँडाचें इम्प्रूवमेंट करपाचें. आमी म्हणना की एका डिपार्टमेंटा कडेन जातले, लोक देंवता ताका वचपाक वाट ना. सो ही आमची सुरवात हांगा पयली झिब्रा क्रॉसींग. आनी जेन्ना कोण एक सामुसा खातलो, कितें सॉफ्ट ड्रिंक खातलो, ताका एक विश्वास आसपाक जाय की बाबा हांगा सगळें बरें चलता. सो ह्या निमित्त घेवन आमी हो आयज इन्स्पेक्शन आमी मागून घेतलेलो. वी हॅव ड्रॉन अप अ लिस्ट ऑफ 12 डिपार्टमेंट्स. प्रत्येक डिपार्टमेंटाक आमी लिस्ट केला वेरियस थिंग्स, वेदर इट इज इलेक्ट्रिसिटी, FDA, आनी हे आमी विज्युअल पळयला. आतां आमी तो डिटेल रिपोर्ट आमी स्वता करतले, प्लस ईच डिपार्टमेंट हॅज टेकन द पॉयंट.